शंकर बाबा आयज तूं हांगा डेप्युटी कलेक्टरान आयला कितें सांगू सोदता आयज? पळय आयज जी सुप्रीम कोर्टान आमची जी केस फायल केलेली गोवा गव्हर्मेंटान आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एक्झॅक्ट कितें ऑर्डर येयला ते आमकां अजून पर्यंत कोणाक खबर ना. बट आतां मिडियासून जी न्यूज येयलेली आसा त्या प्रमाणे अशें दिसला की ती स्टे जाला म्हणून. आयज जेन्ना स्टे जाली आनी आयज लास्ट डे आसलेलो नॉमिनेशन फायल करपाक, टायमींग आसलेलो 1 पर्यंत. बट जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन येयले बाकीचे जे कॅन्डिडेट जे फॉर्म भरपाक जाले हांगा डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा आमकां 5 जून पर्यंत कितें ऑर्डर येवना आनी आमी नॉमिनेशन तुमचें घेवंक शकना. म्हाका खंय तरी दिसता की डेप्युटी कलेक्टर सारको आसा, कित्याक जी इलेक्शन कमिशन गोवा इलेक्शन कमिशनान जी फाटल्या दिसांनी नोटिफिकेशन काडिल्लें तेजेर मेन्शन केलेलें कितें सद्या इलेक्शन पोस्टपोन जाल्लेलें आसा जे प्रमाणे हायकोर्टाची ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे आनी तेजे लागून इवन कोड ऑफ कंडक्ट आसलो तो सुद्दां लिफ्ट केल्लो आसा. सो आतां जर नांवां फॉर्मां घेतली जाल्यार न्यू नोटिफिकेशन येवंक जाय जी अजून पर्यंत येवना आनी अजून पर्यंत कोणाकूच खबर ना जी सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर फायल केलेली आसा कित्याक ऑर्डर अजून पर्यंत कोणाच्या हातीन येवना. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा जी आयज केस सुप्रीम कोर्टान गेलेली आसा ती आमकां फूल सुप्रीम कोर्टाचेर विश्वास आसा कित्याक जो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा जो सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करतलो लोकांचो, कित्याक जी मिस्टेक जाल्ली आसा आनी ही फक्त एकूच म्युन्सिपालिटीचे हियरींग जाल्लेलें आसा ते सांग्या. बाकीची आमची मुर्मगांव वचून आमी घातलेले आसा, बाकीचे मडगांवसून घातलेले आसा, बाकीच्यांनी घातलेले आसा. हेंची 4 जाणांची अजून पर्यंत हियरिंगाक येवना, फक्त एकूच येयला ती सांग्याची येयलेली आसा. आनी आमची हियरिंगाक खंय तरी येतली अशी आमकां खात्री आसा. आमकां दिसता आमची 8 तारखेक डेट दवरलेली आसा आनी जी आयज स्टे मेळिल्ली आसा ती बिश्टी स्टे मेळिल्ली आसा. जी फायनल डिस्पोजल आसा ती 9 तारखेक दवरलेली आसा, ट्युजडे दवरलेली आसा. सो हेच्या वरसून आमी अशें घेवंक शकना कितें बाबा स्टे मेळ्ळा आनी प्रोसेस स्टार्ट जातलो, रिजर्वेशन आसा अशें उरतलें अशें घेवंक शकना. आमकां पूर्ण खात्री आसा सुप्रीम कोर्टाचेर कितें बाबा जे प्रमाणे आमची कॉन्स्टिट्युशनल रायट अपहोल्ड करपाचो जो जिम्मेदारी आमची सुप्रीम कोर्टाची आसा ते आमकां न्याय मेळटलो हेच्या भितर आनी आमकां हेच्या भितर मातसो दुबाव ना. बट आयज खंय तरी गव्हर्मेंट खंय तरी बॅकफुटाचेर पडलेलो आसा. कित्याक आयज जेन्ना आख्खे गोंयभर जेन्ना हे रिजर्वेशन जालें आख्खो आवाज जालो आनी जेन्ना वुमन्सांक जावं ST जावं SC जावं OBC हांकां जेन्ना प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन मेळना म्हणून लोक कोर्टान गेलेले. आयज गव्हर्मेंटाक काय फरक पडना. आयज गव्हर्मेंट जे कोर्टान वयता आयज जेन्ना हायकोर्टान तेंच्यांनी तेंचो जो एडवोकेट अपियर जालो AG तशेंच आयज ते सुप्रीम कोर्टान गेलेले आसा. हे कोणाच्या कुस्तार गेलेले आसा? आमचो लोकांचे पयसो ते आयज आमचो लोकांचो पयसो पब्लीक पयसो आयज मोडपाक लागलेले आसा, पब्लिकाचो पयसो वेस्ट करपाक लागलेले आसा आपल्याची फक्त दादागिरी दाखोवपाक. आयज हो गव्हर्मेंटाची दादागिरी चल्लेली आसा ते फक्त लोकांक दाखोवपाक सोदता आमी करता ते सारखे, आमी खंय चुकलेले ना. सो हांगा आयज गव्हर्मेंट चुकीन आसा तरी पासून ती लोकांक दाखोवपाक सोदता आनी आयज तांकां खंय तरी बिश्टी स्टे मेळ्ळा म्हणून एनावन्स केला म्हणून तांकां खंय तरी दिसलें की तांकां एक विक्ट्री मेळ्ळा. बट आमकां पूर्ण खात्री आसा की ही विक्ट्री आमचीच जातली कित्याक आमी आयज जशे आमी लोक आसा, लोक फुडें सरलेले आसा, आमी आमचे स्वताच्या पयशांनी कोर्टान झगडटा, लोकांक लागून झगडटा. हे गव्हर्मेंटाचो पयसो वेस्ट करपाक गव्हर्मेंटाक काय पडलें ना कित्याक गव्हर्मेंटाक पयसो आसा तो पब्लिकाचो पयसो मोडटा, आपलो स्वताचो पयसो कोण मोडना हांगा. सो हांगासून दाखोवन दिता की जो गव्हर्मेंट आसा तो लोकांक पब्लिकाक केअर करना आनी हॅव टेकन देम फॉर ग्रांटेड. सो हांव सांगपाक सोदता हे गव्हर्मेंटाक बाबा असली फुटींगपणां जी आसा तुमी करता ती बंद करा आनी स्पेशली हो UD मिनिस्टर आसा जो आयज टोटल फेलियर जाल्लो आसा ह्या मनशाक लागून UD मिनिस्टर जो मिलिंद नायक आसा तेज्या मनशाक लागून आयज हे सगळे इश्यू आयज गोंयांत जाल्लेले आसा रिजर्वेशनाचे. तेणेन जर आपली ड्युटी सारकी केल्ली जाल्यार आयज आमकां हे दीस पळोवपाक मेळपाचे न्हू. सो ही इज द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सगळे हे जे आयज पयशांचो पब्लीक पयशांची जी वाट लागता पळय ही इज टोटल रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट.